A person spends 70% of his salary and saves rupees 3174 per month. Find his monthly salary. Okay, so हांगासर पर्सन कितें करता, खर्च केला 70% फ्रॉम हिज सॅलरी आणि सेव केले कितले 3174 पर मंथ. ओके, फाइंड हिज मंथली सॅलरी सांगले आमकां. नेक्स्ट MCQ. A person spends 70% of his salary and saves rupees 3174 per month. Find his monthly salary. सो आता तुमकां हांगासर कळ्ळें आसतलें की एक जो पर्सन आसा तेणी 70% आपली सॅलरींतले पयशे जे आसा ते कितें केले, खर्च केले आनी सेविंग कितली केली 3174. सो आमकां सेविंग दिल्या कितलो अमाउंट, कितलो स्पेंड केला तो अमाउंट आमकां खबर ना, आनी सेविंग खबर आसा. आमकां सांगला फायंड इज मंथली सॅलरी. सो मंथली सॅलरी आसतली ती 100% आसतली, ती आमकां फायंड करूंक जाय. आता 100%तलो आमकां हो सेविंगचो अमाउंट आहा तो खबर आसा 3174 खबर आसा आमकां. सो सेविंग कितली पर्सेंट जातली, 70% खर्च केला, सो उरलो कितलो 30% उरलो. ओके, 30% उरलो आसतलो. 70% कितलो तो आमकां खबर ना, पण 30% सेव्स 3174 पर मंथ. ओके, सो 30% जालो तेजो. सो टोटल 100, 70 आणि 30 100 जाता. सो आता तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतले 100 इंटू 3174 आणि 30 इंटू x. So 100 into 3174 divided by 30x. So हांगासर 0 0 cancel. मागीर 3 च्या टेबलान 10 येना, हे नंबर येता जाल्यार पळोवपाक जाय. 3 10 जा 30, मागीर 1 कॅरी, 3 5 जा 15 आणि हांगासर 2 उरलो, हांगा 24. सो 3 8 जा. ओके, सो 1058 into 10 करात. सो 1058 into 10. सो जेन्ना into 10 आसा फक्त 0 हांगा लावपाचो, त्याने मल्टिप्लाय करूंक वचूं नाका. इंटू 10 आसा पळय, त्या डिजिटाक 0 लावपाचो. सो 10580. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, the cost of book is rupees 500 and its selling price is rupees 620. Find the profit percentage. So cost of book is rupees 500. So ही cost price झाली 500 rupees आणि selling price 620. आमकां सांगला profit percentage find करूंक सांगला. सो फॉर्म्युला जो आसा सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट. ओके, आमकां प्रॉफिट पर्सेंटेज सांगले. सो प्रॉफिट, सो सेलिंग प्राइस जी आसा ती 620, कॉस्ट प्राइस जी आसा ती 500. तर प्रॉफिट जातलो कितलो जातलो 120 रुपीज जालो. हो प्रॉफिट जालो पळय, हो तेणी प्रोडक्ट विकला, हो तेका परचेज केला तेणी स्वता विकपा खातीर. 500 तेणी 620 विकलो, सो 120 रुपीज प्रॉफिट जालो. सो प्रॉफिट पर्सेंटेज काडटले जाल्यार फॉर्म्युला जो प्रॉफिट मेळा तो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. सो प्रॉफिट 120, कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100. सो जर तुम्ही हांगासर पहिले 100 5 जा आणि 5 2 जा 10, 5 4 जा. सो कितले पर्सेंट प्रॉफिट जालो तेका 24%. सो D इज युअर करेक्ट ऑप्शन. Okay, so next MCQ. If 36 worker can build a wall in 12 days. Okay, so जेन्ना workers days related जो MCQ येतले त्या टायमार तुम्ही फर्स्ट डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट जे प्रोपोर्शन आसा पळय ते फर्स्ट थिंग आयडेंटिफाय करात. ओके, सो वर्कर्स कितले आसा 36, डेज कितले लागले तांकां 12 days टू कंप्लीट जॉब. ओके, इफ 36 वर्कर कॅन बिल्ड अ वॉल इन 12 days. सो 36 वर्कर्स 12 दिसांनी कितें करता, ती वॉल जी आसा ओके ती बिल्ड करता. हाऊ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन 27 days. सेम वॉल सांगला, आता डेज 27 हांगा इनक्रीज जालो. ओके, सो हांगासर पळय इनक्रीज जाला राईट. आता 36 वर्कर्स आसा जाल्यार 12 दीस लायतात जाल्यार 27 days. ओके, सो हांगासर 27 days लायतले ते. हांगासर 36 वर्कर 12 दिसांनी लायता जाल्यार हांगासर कमी लागतले काय चड लागतले वर्कर्स ते तुम्ही आयडेंटिफाय करपाक जाय. 36 वर्कर आसा ते 12 दिसांनी काम सोंपयता जाल्यार हांगासर नंबर ऑफ वर्कर्स आसतले ते चड लागतले का कमी लागतले 27 दिसांक काम सोंपोवपाक. सो आता जर तुम्ही जर अज्यूम करूंक गेले जाल्यार हांगासर कमी वर्कर्स आसतले, कळ्ळें, हांगासर कमी वर्कर आसतले म्हणून तांकां दीस चड लागले. हांगासर चड वर्कर आसा म्हणून हांगासर दीस कमी आसा. हांगासर कमी वर्कर्स आसतले म्हणून दीस चड लागतले. हे मिनिंग समजून घ्या पयली. परत एकदा हे एक्सप्लेन करता तुमकां पळय. 36 वर्कर 12 दिसांनी काम सोंपयता. ओके, 36 एम्प्लॉईज आसा 12 दिसांनी ती भिंत बांदून काडली.
ही वॉल जी बांधून काढली. आता हांगासर 27 दीस लायतले. ओके, 12 दिसाच्या जाग्यार कितले 27 दीस लायतले. सो एम्प्लॉईज काय 36 नासतले, 36 असले जाल्यार ते 12 दिसांनूच सोंपतले आसले. सो ते हांगासर वर्कर्स आसा ते कमी आसतले म्हणून हांगा नंबर ऑफ डेज कितें जालो वाडलो. ओके, सो हांगासर नंबर जो आसा तो डिक्रीज आसतलो म्हणजे कमी आसतलो. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता पयलीं व्हडलो आसा मागीर नंबर धाकटो आसा म्हणजे हांगासर खंयचो फॉर्म येयलो डिसेंडिंगान येयलो आणि हांगासर नंबर इन्क्रीज जाला सो ह्यो असेंडिंगान. सो डिसेंडिंग असेंडिंग जाता तेन्ना इनवर्स प्रोपोर्शन म्हणजे स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन जातले 36 into 12 आणि x into 27. सो 36 into 12 divided by 27. सो x उरला हांगा 9च्या टेबलान 9 3 जा 27 9 4 जा 3 4 जा 4 4 जा 6 वर्कर्स लागतले. So 16 workers लागतले to complete same work in 27 days. Okay. So 16 workers. So C is your correct option. Next MCQ. The sum of 4 consecutive integer is 462. Find the smallest integer. So sum means plus, consecutive means continuous integers असा 4 असा त्यांची total 462 जाता. So the first सो 4 कॉन्सिक्युटिव्ह इंटिजर्स आसा पळय तेका फर्स्ट इंटिजर आहा तो x घेवप, मागीर x plus 1 घेवप, नेक्स्ट x plus 2 आणि नेक्स्ट x plus 3. ओके, सो जर तुमकां अशें जाय अशें बरोवंक शकता तुमी. इतले काय तुमकां बरोवपाची गरज ना. अशें नंबर कंटिन्यू वयतले 1 2 3 4. सपोज 3 कॉन्सिक्युटिव्ह सांगलेलो जाल्यार 1 2 3 इतलेच बरयतले आसले आनी टोटल घेतले. आता तुमकां 4 सांगले 1 2 3 4 पळय 1 2 3 4 इक्वल टू कितलो आसा 462. ओके, सो आता एक्स एक्स आसा ते एकीकडे एडाच म्हणजे त्यांची टोटल कराच 1 2 3 4. सो कितले एक्स येयले 4x. हांगासर काय ना म्हटल्यार कितें कन्सिडर करतले तुम्ही 1. ओके, सो हांगासर तुम्ही कोएफिशियंट काय ना म्हटल्यार कन्सिडर करतले 1. ओके, 1 2 3 4. आता नंबर प्लस कराच. सो इक्वल टू 462. आता नंबर प्लस कराच पळय 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6. आता हांगा प्लस 6 येतले प्लस 6 ते हांगासर वयतले -6 काय हांगा टोटल कितें येतली 4x plus 6 equal to 462 अशें येतले. सो प्लस 6 आहा तो हेवटेन येतलो. सो 4x equal to 462 सून 6 कडले 456. सो x हांगा दवरस 456 आणि 4 कॅन्सल केलो जाल्यार 4 1 जा 4 मागीर 4 1 जा 4 1 उरलो हांगासर 4 4 जा 16 1 1 4 येतलो. तुमकां सांगला फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटिजर. स्मॉलेस्ट इंटिजर ह्योच आसतलो. जर ग्रेटेस्ट इंटिजर सांगलो जाल्यार 114 plus 3 117 येतलो. ग्रेटेस्ट सांगलेलो जाल्यार आता तुमकां सांगला स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट म्हणजे सगळ्यात धाकटो तो. सो तोच आमकां हांगा आन्सर येयला. सो 114 इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट व्हिडिओन आमी पेपर सोल्युशन 3 रिजनिंग अंडर जे क्वेश्चन्स येयले ते पळयतले. थँक यू.